उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. ह्या घडिता उपरांत सर्वेस्पराचे उतर आब्रामाक एका दर्शनांत आयकोंक मेळ्ळें. भिये नाका आब्रामा, हांव तुजी ढाल, हांव तुका व्हड एक इनाम दितलो. आब्रामान जाप दिली, देवा मुच्या सर्वेस्परा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? भुरगीं बाळां म्हाका नात, आनी दामस्काचो एलिएझर म्हजो दायजी जातलो. आनी आब्रामान म्हळें, पळय, तुवें म्हाका संतत दिवंक नाय. म्हजो एक घर साकर म्हजो दायजी जातलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे उतर म्हाका आयकोंक मेळ्ळें, तो तुजो दायजी जावचो ना, बागार तुजो सुपूत दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्पर ताका भायर आपोवन व्हरोन सांगी लागलो, मळबाक दिश्ट लाय आनी तुज्यान सांगता जाल्यार नेकेत्रां मेज. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हणलें, हेच परी तुजी संतत जातली. आब्रामान सर्वेस्पराक सतमनलो आनी हे ताचे निथिवंतपण म्हूण लेखून आयलें. आपणे सांगले प्रमाणे सर्वेस्परान साराचेर दया दवरली आनी ताणें तिका दिल्ली बासावणी पाळली. सारा गर्भस्थ जाली आनी सर्वेस्परान नेमलोलो वेळ येताना ती प्रसूत जाली. आनी आब्राहामाक ताचे उतर प्रायेर एका चेरक्या भुरग्याक तिणें दिलो. सारा उदेशी आपणाक जल्माल्या पुताक आब्राहामान इजाक म्हूण नांव दिलें. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परस आमचो देव, ताका सदांकाल आपल्या खराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक अर्घा दिया, ताचे नांव उलो मारा, परजामोदे ताची कृत्यां परगट करा. ताका गितां गाया, ताची स्तुती करा, ताची असर्यां वर्णिया. श्लोक. सर्वेस्परस आमचो देव, ताका सदांकाल आपल्या खराराचो उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा. सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां उल्हासूं. सर्वेस्पराक सोदा ताची पदवी सोदा, सदांकाल ताचे मुखामळ सोदा. श्लोक. सर्वेस्परस आमचो देव, ताका सदांकाल आपल्या खराराचो उगडास आसा. ताणें केल्ल्या असर्यांचो आनी विस्मितांचो, ताणें उसारलेल्या निर्णयांचो उगडास धरा. ताच्या सेवका आब्राहामाचे संतती, ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो हाचो उगडास धरा. श्लोक. सर्वेस्परस आमचो देव, ताका सदांकाल आपल्या खराराचो उगडास आसा. आपल्या खराराचो ताका उगडास आसा, 1000 पिळग्या पासत दिल्ल्या उतराचो. ताणें आब्राहामाकडे केल्ल्या कराराचो इजाकाक सोपोत घेवन दिल्ले भाशेचो. श्लोक. सर्वेस्परस आमचो देव, ताका सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा.
हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वसाप. भावार्था वरवीं ते अब्राहमान देवाच्या थाळ्याक पाळो दिलो आनी आपणाक दायजशे मेळसो आसलो त्या गांवांक वसोंक तो भायर सरलो. आपणे खंय वेचे म्हूण ताका कळीत नासले जाल्यार आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो. भावार्था वरवींच साराक गर्भेस्त जावची सकत मेळ्ळी. आवय जावची प्राय तिका उतरली तरी आपणाक बसावणे दिल्लो देव विश्वासी म्हूण तिणें लेखलें. ह्या भावार्थाक लागून मोरोंक लागीं पावल्ल्या एक मनशा थावन मळबा वयल्या नखेत्रां बरी आनी दर्या वेळेचे रेंवे बरी मेजोंक जायना तितली संतत उपजाली. अब्राहम देवान ताची परिक्षा केल्ल्या वेळार भावार्थान आपल्या पुताक भेटोवंक लागलो. बसावण्यो ताका लाभल्यो जाल्यार आपल्या एकल्याच पुताक भले भेटोवंक तो तयार आसलो. त्याच पुता विशयांत देवान म्हणलें, इजाका मुखांत्र तुजी संतत हांव स्थापीत करतलो. मेल्ल्यांक जिवंत उठोवची पदवी देवाक आसा म्हूण ताणें लेखलें. देखून मेल्ल्यांतलो जिवंत जाल्ले बरे तो ताका फाटीं मेळ्ळो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिने नितळ जावचो दीस आयलो. देखून ताणे बाळकाक जेरुसालेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हर एक चेरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पोवंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांतच फर्मायलेल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे ना जाल्यार 2 पारव्यां पिलां ताणे बलिदान भेटोवंक जाय आसलीं. त्या वेळार सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुसालेमांत जियेतलो. निथिवंत आनी देव भिरांतीचो मनीस तो. इस्रायेलाचे उदरगतेची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मोसो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखाल तो देवळाक आयलोलो. नियमशास्त्राची रीत पाळोवंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाडून आयलेल्या वेळार सिमियावन त्या बाळकाक हातांत घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणू लागलो, सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसोंक दी, कित्याक तुजी बसावणी तुवें पाळ्ळी. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सडवण हांवें देखली. सर्व परजां मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अणभवार्थ्यांक
उजवाड दिवपी आणि महिमा तुझे परचे इस्रायेलाची. सिमियावन बाळका विशांत सांगलेल्यो संगती ऐकून ताची आवय बापोय विस्मित जाले. तवळ सिमियावन तांकां आशीर्वाद दिलो आणि ताचे आवयक मोरयेक ताणे म्हणलें, पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशाने तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आणि दूख एक धारीचे तालवारी बरी तुझे काळीज फापसितालें. हो बाळक इस्रायेलांत साबारांक पडोंक आणि साबारांक उठोंक कारण जातलो. हे वरवीं साबारांच्या अंतस्करणांतली गुटाची चिंतना भायर पडतली. थंय अन्ना नांवाची एक प्रवादिनी आसली. ती आशेर कुळयेची धुव पनवेलीची. ती आतां चड उतार प्रायेची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगे जियेल्या उपरांत ती विधव जाली. आतां तिका 84 वर्सां प्राय. देवाळ सोडून ती भायर वचनातली. दीस रात उपास आणि मागणे करीत देवाची ती सेवा करतली. ती त्याच वेळार थंय पावून देवाक अर्घा दिवंक लागली आणि जेरुसालेमाचे सडवण्याची वाट पळोवन आसलेल्या सोमेस्ता लागीं बाळका विशांत उलोवंक लागली. सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आसलें तें सक्कड ताणें कर्ण जातास गालिलेयांतल्या आपल्या नाझारेत शहराक ती फाटी आयली. भुरगो वाडून येता गट मोठो जायत आयलो आणि जानवायेन भरलो आणि देवाची मजत ताचेर आसली. देवाचे उतर हे, वाखाणे तुका क्रिस्ता.